हळदोणचे हे मार्केट कॉम्प्लेक्साचे सिमेंटाचे कपचे पडटात, सयो कलमेल्यात. हे पोन्ने मार्केट डेंजर, रिपेर जावंक शकना म्हूण फार्मागुडी इंजिनियरींग कॉलेजीन रिपोर्ट दिला. मात पसरकार म्हणटा मार्केट रिपेर करचे, नळे काडून पत्रे घालचे, वजन देंवयचें म्हूण पसरकारांची सुचोवणी. हे मार्केट सारकें वीक जाल्लें आसा, तेन्ना हेचेर उपाय म्हणून तुमी एक टेम्पररी हे रिपेर करचें. जे अनवॉन्टेड कितें आसा पळय ते काडून उडोवचें. वयर नळे आसा ते नळ्याचो पेस्ट सुबेज जाता, ते नळे काडून उडोवन काडपाचे आनी तेजेर पत्री घालपाची. सो वेट मातशें तेजो कमी जातलो आनी आमकां आनीक 3-4 वर्सां हांगासर बिझनस करूंक मेळटलो अशी वेवस्था करची. आमची सद्या आमचो विलेज पंचायतीन 3-4 वर्सां जालीं आमचें भाडें घेवपाचें तेणी बंद केल्लें आसा. आमी अशें तांकां सांगलां की जेन्ना तुमी रिपेर करतले तेन्ना तुमी तुमचें भाडें घेवचें आनी जाय जाल्यार तें भाडें वाडोवनूय दिवचें. मार्केट कॉम्प्लेक्स थंयच्या चर्चीची, पंचायती कडेनूय कांय हक्क आसा. मात बिल्डिंगेची परिस्थिती पळयत जाल्यार ती बिल्डींग केन्नाय कोसळपाक शकता म्हूण थळाव्या आमदाराक आनी सरपंचाक भंय. ती कितें जालां, ते मार्केट कॉम्प्लेक्स बिलोंग्स टू द चर्च फॅब्रिका and some portion is leased to the panchayat, and panchayat is in turn leased to some shopkeepers, and तशेंच फॅब्रिकान तशेंच केल्लें आसा. पूण and already there's a note, there's a certificate from the Farmagudi engineering that is beyond repairs, in the very delicate condition and it cannot be repaired. So even then I discussed with the fabrica, with the shopkeepers. Somehow they're not willing to get out of that place. They're saying give us the alternative. The alternative arrangement cannot be made by the MLA. But मुझे fear की ना फले the पड़ो दल it's a threat to life and property, to life especially. So even a show cause notice was issued by the panchayat some time back. So now I'm taking it very serious and ensure that somehow that place is closed, because we cannot run the place because the building is in a very bad condition, and I'm working on that with the present sarpanch and the members. With also agreeable that yes, this has to be closed and we have to remove all the people from there, and I'll take a step forward to repair it. I mean to bring it down and put up a new thing, because see fala me no egale setback to fala solda me am काय घेवना ते setback to solda तर तिनी वाटेन रोड आसा, फुडल्यान आसा आमचे पॅरिस सेंटर, फाटल्यान आसा, फुडें आसा, तर setback सोडून जाल्यार आमकां काय घेवना. Followed, no? So I'll talk to the Honorable Deputy Chief Minister, that's Babu Kolekar, whether आमकां कितें तरी आमकां रिलॅक्शन मेळत on that, and moreover I will take that forward. सट करून कितें तर जालें जाल्यार आमकां दूख जातली, आमच्या फॅमिलीची, आमच्या घरच्यांची, आमच्या सोयऱ्यांची, आमच्या मित्रांची, कित्याक तिचो सगळोच आल्दोणचो लोक बाजाराक वता. सो सपोजींग कितें तर कावस घडलो जाल्यार प्रॉब्लम जातलो आमकां म्हणून कोण भोगचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.